छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय शिवाजी अशा घोषणांनी मंगळारा कळंगूट पंचायत वाठार गजगजलो। पुतळ्याच्या विशयावेल्यान आंदोलक कशेच फाटी सरपाक तयार नाशिल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन निमणी नमळायची भूमिका घेतली। पुतळो काडपाचो निर्णय फाटी घेता अशें सांगीत सरपंच जोझफ सिकेरान लोकांची माफी मागली। शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाच्या पंचायतीच्या निर्णयाक विरोध करीत कळंगूटकारांनी मंगळारा पंचायतीचेर मोर्चा काडिल्लो। ताका लागून कळंगुटेंत सकाळच्यानूच तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली। सरपंचान पुतळो काडपाचो निर्णय फाटी घेतले बगर कशेच हालचे नात अशी भूमिका थळाव्या लोकांनी घेतिल्ली। सरपंचूय आपल्या भूमिकेचेर ठाम आशिल्लो, पूण थळावे लोक कांय हालपाक तयार नाशिल्ले। निर्णय फाटी घेवन सरपंचान माफी मागची हे भूमिकेचेर लोकूय ठाम रावलो। सकाळी मोर्चा घेवन आयिल्ले लोक सांजे मेरेन आपल्या मागणेचेर ठाम राविल्ले। इतले मजगती लोकांक हाताळप पुलिसांक शक्य जालें ना। कांय जाणांनी बेजारून पंचायतीचेर फातरूय शेवटून मारले। निमणे कडेन सरपंच जोझफ सिकेराक पंचायतीचे शटर उक्ते करून भायर सरचे पडले। लोकांची मनां दुखली जाल्यार पूण माफी मागता अशें म्हणटकीर आंदोलकांनी जल्लोश केलो आनी सकाळच्यान निर्माण जाल्ली तणावाची परिस्थिती एकदांची आटपात आयली। Resolution number, ma'am. Resolution number. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, जय 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 भवानी। आता हांगासरल्यान शांतपणे आम्ही आमच्या घराकडे वचूंक शकता। मानेचा मुजरा सगळे हिंदू भावांक जय श्रीराम। आता पळय तिने आता सॉरी म्हटलं काढून डायरेक्टली पर्मनंटली छत्रपती शिवाजी महाराज थंयसर आसा आनी त्या महाराजाक कोणी हाडूंक शकना। देट इज अ पर्मनंट स्टॅच्यू म्हणून कलेक्टर आसा ऑलरेडी, मामलेदार आसा ऑलरेडी, तांकां एक्शन घेवपाक कितें लागता। हजारांनी हांगासर मावळे येयल्ले आहा, तेंचे धार्मीक भावना म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज जो आहा ही पर्मनंट जावची थंयसर हें करचें आनी जोझफ सिकेरा जो आहा ताका इवन जाहीर माफी मागची आनी रिजायन करचो। कारण तो एका धर्मा खातीर, एका धर्मनिश्ठा खातीर दुसऱ्या धर्माचे अपमान करूं शकना। जर रोनाल्डो हांगासर जावंक शकता, जर जॅक सिकेरा हांगासर जावंक शकता, जाल्यार आमचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा कित्याक नाका? सो ताका आमच्यांनी डायरेक्ट माफी मागची आनी रेजल्युशन दिवचो। जर ते परत येवचे, तो सपोज माफी मागपाक येवचे ना जाल्यार आमी हांगासर रावतले, भितर घुसतले आनी तेजे कडेन माफी मागूंक जाय।
सध्याचा हा संस्था. सर नाव किती तुझे? राजीव झा, केसरिया हिंदू वाहिनी नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट. नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट केसरिया हिंदू वाहिनी. राजीव झा. राजीव झा. कितकापर्यंत टाइम दिला त्यांना? तांकां आमच्यानी हांगासर आयसूच आयच्या आयज करतले. फाल्यां परवा न्हू, आयच्या आयज तांकां सॉरी म्हणूंक जाय, जाहीर माफी मागची. The letter has been withdrawn. Okay, and if I have hurt some religious sentiment by issuing notice to Shivaji, so I apologize.